मॅडम आज तुमची मिटींग असली पे पार्किंग खातीर आनी सॅनिटायझेशन हेजे कितें जालें निर्णय? पे पार्किंगचा जो इश्यू जाल्लो असलो की जे गायडलायन्स दिल्ले असले आणि हांगासून तांकां ऑर्डर जे दिल्ली गेल्ली आसा म्हापसा म्युनिसिपालिटी तर्फे जेन्ना डिपार्टमेंटल आमी कलेक्शन सुरू केल्लें तर जे रेट आसा ते रेटान आमकां जेन्ना डिफरन्स जाणीव जालो कित्याक जेन्ना आमी निर्णय घेतलेलो बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जे कितें आसा कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना सोंपलेलो आसलो मार्च एंडिंगाक तेन्ना डिपार्टमेंटली आमी स्टार्ट केल्ली आसली आनी आमी एक मतान एक निर्णय घेतलेलो आसलो ऑल कावन्सिलर्स की जे आधीच्या हितूनसून चालू आसा त्याच पद्दतीन फुडें कलेक्शन चालू आसतलें म्हणून आनी त्या हितून आमी सुशेगादीन आसले पण त्यानंतर अशें कळोन येयलें जेन्ना रिसिटी आउट जाल्यो आनी तेन्ना आमकां लक्षात येयलें की थंयसर अमावंट बदललो गेलो आसता तो हो प्रश्न कावन्सिलरा तर्फे आमी खुलासो करपाचो प्रयत्न केलो एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॅक्सेशन डिपार्टमेंटासून आमकां उत्तर मेळ्ळें की तेचे जो बदल जाल्लो आसा ते काही कारणा खातीर तेंच्यांनी जो निर्णय घेतलेलो त्याचो खुलासो घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तितून आमकां अशें कळ्ळें की बाबा ₹50 हे लोकां खातीर मातशें त्रासदायक आसा आनी इट इज अ बर्डन फॉर द पीपल अँड कन्सिडरींग दॅट ऑल द कावन्सिलर्स दे केम टुगेदर आनी तेंच्या कडसून आमी एक जो आतां डिस्कशन केलें तितूनसून हो निर्णय त्यांनी फाटीं घेतलो आनी जे कलेक्शन आसा जे ₹50 यूज केल्ले आसा तेचो परत एकदा विचार करून फेरबदल करून तितून ₹10 आनी ₹20 ते परत आमी ते कलेक्शन करपाचे ते आज आमी जाहीर केल्ले आसा बोथ जे तेणे कॅटेगरायझेशन वेगवेगळे केल्ले आसले की टॅक्सी स्टँड आनी म्हापसा फूल एरिया मार्केट एरिया हितूनसून जे वेगवेगळ्या पद्दतीने केले आसा ते आतां आमी सेम पद्दतीन करतले कित्याक तर तितूनसून जे चेंजीस केल्ले आसा तेचेर खोलायर विचार करपाक आनी ते रिजन जे तेंच्यांनी सांगले तेंचें मत आमकां कावन्सिलरान पटोवंक ना आनी खंयचेंच रिजोल्युशन आमी त्या बाबतींत आमच्या वतीन आमी ते वाडोवपा खातीर आमी तांकां सपोर्ट हो दिल्लो नासलो आनी कोणाच्याच लक्षांत ते येवंक ना आनी तांकां कोणाकूच कावन्सिलरांक आमकां खबर ना की हितून हे दराच्या बाबतींत तेंची चेंजीस जाल्ली आसा कित्याक आतां पर्यंत जे आसतले ते फुडें प्रमाण तशेंच चालू आसतले ह्या संदर्भात निर्णय घेतलेलो आसा तो तसोच जावचो ही मागणी करता 10 आनी ₹20 हिशोबानसून आतां ते पार्किंग कलेक्शन फॉर द 2 व्हिलर्स अँड 4 व्हिलर्स केले वयता. सॅनिटेशन चार्जीस हे जे आसा ते गॅझेट नंबर 2020 हे गव्हर्मेंटाचे तेंचे जेन्ना सर्क्युलर येयल्ले असले आनी ते नोटिफिकेशन येयल्या कारणान ते गरजेचे असले सॅनिटेशन फी या अंतर्गत ती कलेक्शन करपाचे आणि त्या पद्दतीन ते जावंक जाय आसले पण हे जेन्ना लक्षात येयले तर आतां म्हाका दिसता 2024 तेंच्यांनी हेचेर एक इम्प्लिमेंटेशन करपाचो प्रयत्न केलो तर कावन्सिलराच्या बाबतीन परत तोच विशय येयलो की कावन्सिलरांक ह्या बाबतीन 2020 नंतर कित्याक तेचेर म्हणटा तसो विचार केलो गेलो ना सो आत्ताचे जे कावन्सिलर आसा ते कावन्सिलरांनी हो प्रश्न तेचेर रेज केलो की 2020 जेन्ना इम्प्लिमेंट जावंक ना ते 2024 आतां ते इम्प्लिमेंट करपाचें कारण कितें पण एज पर द गव्हर्मेंट रूल जर करपाचें आसा तर हे गेल्या म्हणटा 2000 पासूनचे टील टुडे हे एकत्र करून जे डिफरन्सीस आसा किंवा तेचे एरियर्स आसा ते पळय करप लोकांक खरेंच खूब कठीण आसा हेचो विचार करता तेचे आमी खुलासा करून घेतलो आज आमी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट आणि आमचे सीओ यांच्या कडेन यांचे सगळे कावन्सिलरांचे जेन्ना उलोवप जाला तेन्ना आमी तेंचे कडेन हो मुद्दो मांडलो की गेल्या 4 वर्सांपासूनचे टोटल 4 इयर्सचे दिवप लोकांक खरेंच खूब जड वयतले लुकींग एट दॅट कंडिशन की हे गव्हर्मेंटाचो रूल आसल्या कारणान ते करपाचें गरजेचें आसा पण जर ते स्टेडी इन्क्रीज करून जर भरलेले आसता तर लोकांक आज तितले जड वयचे नासले हे तितलेच खरें आसा मग तितूनसून आमी एक हो प्रस्ताव तेंच्या फुड्यान दवरलो की ह्या वेळार ते एकत्र दिवप लोकांक खूब जड आसा आनी ते तितून कितें तरी आमकां तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाची गरज आसा तेचेर विचार केलो वयतलो सद्या तरी तेंचे जेंचे कोणाचे प्रॉब्लेम्स आसा तांकां आमी इन्स्टॉलमेंटान का जायना हेचेर कितें तरी आमी विचार करूया अशें आमकां सीओन आनी एडमिनिस्ट्रेशन आमकां सांगिल्लें आसा तेचेर परत एकदां आमचो विचार केलो वयतलो आनी त्या प्रमाणे फुडें आमी त्या प्रमाणे डिसिजन विथ द कावन्सिलर्स आमी घेतलेले फाटीं घेवंक ना अजून तशें आमी परत तुमी कावन्सिल मिटिंगेन चर्चा बी जातली आनी तेच्या उपरांत फायनल जातले डेफिनेटली जातले हेची कित्याक आमकांय कळ्ळें की लोकांक हो खरो जड वचणारो विशय आसा तांकां कन्सिडरेशन हे करप तितलेंच म्हत्वाचें आसा कित्याक आतांचे जे कावन्सिलर आसा तेंच्या पर्यंत हो मुद्दो येयल्लो आसा पण हेची जी सुरवात आसा तो बदल जाल्लो आसा 2020 पासून पण तेन्ना न जाता आतां ते इम्प्लिमेंट जावपा खातीर जे म्हणटा तशें इन फोकस येयल्ले आसा की आतां करचे
तेचेर थोडोसो आमचो विरोध आसा की इतके 3 वर्सां पासून न जाता एकदम 2024 हेचेर एकदां केल्या कारणान लोकांक खरेंच ते खूब त्रासदायक जातले हेची जाणीव आमकां सगळ्यांकूय आसा.